पयले सुवातेर हांव चड वेळ घेवचो ना, इतल्याच कारणाक लागून तुमकां अदीक इत्सा आसा फाटले कितें येतले, ग्रूप येतले, कशें गीत गायतले ताचो. पूण हांव दोन वस्तू सांगूंक सोदतां. एक, पयले सुवातेर डिलायला बाय आनी मायकल लोबो आनी आखे ऑर्गनायझींग कमिटीक हांव परबीं दितां. परबीं इतल्याच कारणाक लागून एक बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम तेणी घडोवन हाडला आनी नातालां येवच्या आदीं नातालाचें वातावरण तयार करपाक हो एटमॉस्फियर टू क्रिएट दीस एटमॉस्फियर ऑफ क्रिसमस म्हाका दिसता आयज हांगा सुरवात जाल्या. आनी हाका लागून आमी जे आयज हांगासर एकठोल्ले आसात ते दोन मोनांनी आयले आसात. पयले सुवातेर हांगा स्टार कॉम्पिटिशन आसलें आनी दुसरें कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन. स्टार कॉम्पिटिशनाचेर स्टारांचेर तो नदर मारशी जाल्यार कांय स्टार्स अशी सोबीत सुंदर आनी इकमतीन केलेली आसा, हांव नको त्या जजीसांक अदीक त्रास पडटले तांकां एवॉर्ड दिवपाक. आयज हांगासर आतां इतले पासून जे आयटम जाल्या जांणी गायलां हांगासर कॅरल सिंगींग दाखयल्लें आसा. एक सांगूंक सोदतां, दर्जो बरो आसा, स्टँडर्ड इज गूड. आनी त्या खातीर जें कितें फुडें येतलें तें हांव नको, पूण आजून पासून जाणी दाखयलां तें बरें आसा, हातूंत दुबाव ना. आनी निमणे सुवातेर सांगपाचें म्हटल्यार असले जेन्ना कार्यक्रम घडोवन हाडटा तेन्ना लोकां मदें एकवट घडोवन येता, एकामेकाक आमी मेवतात. आयच्या दिसा आमी कितलेच जाण मेळ्ळ्या, गांवाचे साश्टीचे पर्यंत हांगासर ग्रूप आयिल्ले आसा. सो एक संबंद क्रिसमसाच्या नांवान एक नवो संबंद घडपाक, एक नवो एकवट हाडपाक असले कार्यक्रम गरजेचे आसा. आनी तसले कार्यक्रम मायकल बाब आनी दिलायला बाय घडोवन हाडटा. देखून हांव आनी एक फावट तुमचे वतीन सगल्यांक परबीं दितां. देव बरें करूं.